मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड क्या हुआ भाई? एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे साथ ऑन 4th नवंबर सैटरडे को खलासा क्लब में हम गए थे पार्टी करने। और पार्टी करने के बाद आते समय एक छोटी सी एक स्कूटी से हमारी थोड़ी सी स्क्रैच लगता है, थोड़ी सी टक्कर होती है। और उस टक्कर में वो जो उसमें दो लड़के थे, उन्होंने थोड़ी चाबी वाबी गाड़ी की निकाली, तो हमने उनको बोला कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो और ये सब। तो उस दौरान उन्होंने कुछ बिना कुछ सुने हमारी उन्होंने मारना चालू कर दिया और लड़ाई करनी शुरू कर दी। और उसके बाद जैसे मेरा दोस्त भी आया मेरे को बचाने, तो उसको भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया। देवर ग्रुप ऑफ पीपल लाइक 6-7 people were there और नॉन स्टॉप दे वर बीटिंग अस विद स्टिक्स एंड बेयर हैंड्स। एंड उसके बाद सर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो देवर लाइक बीटिंग माय फ्रेंड शैलेश झा और उसको मार रहे थे। तो सर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से भाग के PCR को कॉल करूँ। इन बिटवीन जब वो शैलेश को मार रहे थे तो उन्होंने शैलेश से मनी एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करी। 5,000 रुपये उससे बोला कि आप 5,000 रुपये दो। उसने 5,000 रुपये लिए मार के भी? 5,000 रुपये मांगे कि आप 5,000 रुपये दो वरना हम मार देंगे। धमकी दी आपको? धमकी दिया उसने? हाँ हाँ, 5,000 नहीं ट्रांसफ़र किया तो मार देंगे? मारते रहेंगे, विल कंटिन्यू बीटिंग। उसने बोला लेट मी ब्रीथ और मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। उसने किया ट्रांसफ़र? हाँ, उसने ट्रांसफ़र किए 5,000 रुपये। और उसके बाद मैंने PCR को कॉल किया। एज आई रैन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, थोड़ा मैं आगे चला गया था जस्ट टू यू नो लेट द पुलिस नो। उसके बाद आगे जाने के बाद PCR आई और PCR आने के बाद हमें लोकल लाइक थाने में ले गए पुलिस। उसके बाद पुलिस ने हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल लाइक प्रोसीजर। पुलिस ने आपको, पुलिस लेके आया मेडिकल को? मेडिकल प्रोसीजर। उसके बाद सर हमारा मेडिकल प्रोसीजर हुआ और उसके बाद नाउ वी आर लाइक पुलिस इज़ लाइक सपोर्टिंग अस। दे हैव आल्सो फाइल्ड अ कंप्लेंट। इट वाज लिटिल बिट लाइक वी वर एग्जॉस्टेड। पुलिस ने हेल्प किया आप लोगों को? पुलिस ने हेल्प किया बट थोड़े टाइम तक वी सफर्ड। बट पुलिस ने हमारी हेल्प की, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन सब ने हमारी हेल्प करी। जब हमने उनको सीधा अपील किया तो उन्होंने हमारी हेल्प करी। और मीडिया ने हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प की, जो मीडिया है उसने भी हमारी हेल्प की। और उसके बाद सर नाउ वी आर इन द सिचुएशन दैट वी हैव अ लॉज्ड FIR and we also have our medical reports. और इंजरी क्या क्या हुआ? इंजरी सर मेरी तो बहुत बैक पे इंजरी हुई थी, और यहाँ पे इंजरी हुई थी, हाथ पे पूरी इंजरी हुई थी, और वो दोस्त आपका, उसको क्या हुआ? उसको सर उसके ईयर डैमेज है, उसके ईयर में प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं पा रहा है, इससे उसको दिक्कत हो रही है। वो बोल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो मतलब तेज़ बोल रहा है बट वो धीरे बोल रहा है। वो कहाँ पे हुआ है इस इंसिडेंट? कहाँ पे हुआ एग्जैक्टली? ये एग्जैक्टली सर थलासा के थोड़ी सी आगे एज एन मतलब थलासा जैसे रेडियस है, उसी रेडियस के अंदर ये इंसिडेंट। म्हजें नांव एडवोकेट अमित काबाडी आनी काल कितें जालें, काल म्हाका 11 सुमार हे कंप्लेनंट्स हे 2 जाण जे रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, तांचो फोन आयलो की तांकां खूब मारलो म्हणून, एटॅक केलो तांचेर। आनी म्हणटकीच हांव थंय गेलो पळोवपाक की कितें एग्जॅक्टली जालां तें। जाल्यार दोगूय जाण सामके सुजिल्ले, 2 जाण जे रेजिडेंट आसा ते। आनी ते सकाळ फुडें थलासान म्हणजे 10 सुमार रातचे दिसा थलासान गेल्ले। 3:30 येता म्हणसर तांच्यांनी एक गाडी आशिल्ली, तांची गाडी आशिल्ली I-20, ती मातशी एका स्कुटरीक लागली आनी ती एका सेक्युरिटी पर्सन जो आसा पळय तांचो थलासाचो, तांची एकाची ती गाडी आशिल्ली म्हणजे स्कुटर। सो लागली, ताणें ताची गाडयेंतली चावी काडली, ताका भायर काडलो, ताणें ताका सॉरी म्हणलो, हें म्हणलो, पूण ताणें कशें आयकलें ना। ताणें 6-7 जाणांक आपयले
ताजी मान सकयल जमनीक लायली खंय थुकलो आनी तांकां सांगलें की तूं चाट म्हणून जे पळय स्पीड जी लीक हें कर ती लीक कर म्हणून अशें करून आमकां तांकां हॅरेस केले तकलेर दाणो मारलो एकल्याच्या ताजो एकल्याचो कान असो सुजला की तांकां आज म्हाका दिसता परते मॅडिकलाक धाडचें पडलें कित्याक काल आयतार आशिल्लो आनी म्हाका तितलो क्लियर रिपोर्ट मेळूना पूण मातशें कितें तरी सिवियर आनीक जालां आनी काल ते रातचो जेन्ना हांव तांचे कडेन घरा पावलो आनी तांकां फोन केलो बाबा कितें जालें तुमचें जाल्यार कळून आयलें की सामकें ते बेजिकली वळवळटाले दुखेन पूण कितें आयतार आशिल्ल्या कारणान ते चड मॅडिकलाक सुद्दां कांय एक्सरे जे डिटेलान जे मॅडिकल रिपोर्ट आसा ते करूंक शकनाशिल्ले सो तांकां तांणी आज म्हाका दिसता परतो व्हेलो अजिलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान चॅकअपाक म्हाका तितलो अपडेट मेळिल्लो ना सो तुमी तांकां फॉलो करून पळोवंक शकता की कितें जालां तें पूण म्हाका जस्ट कळून आयलां की कानाचो कितें पड्डो कितें तरी बुराक जाला कितें जाला असो प्लस तो कंप्लेनूय करतालो की आपलो हात डिसलोकेट जाला असो दिसता म्हणून एकलो जो शैलेश ज्या म्हणून आसा कित्याक ताजो हात मातूय वयर येनाशिल्लो प्लस ताका हांसूंक येना उलोवंक येना खावपाक येना कित्याक ताजो जॉ आसा तो सुजला तोंड सुद्दां ओपन जायना सो बेजिकली काल हांव थंय ऑलमोस्ट सकाळचो दनपारचो 12 ते रातचो 8-9 पर्यंत आसा जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हें कांय जायना बेजिकली पूण लकीली हेच्यान तरी तुमी आयले बायट घेतलो तो रजिस्टर जालो एक्चुली हो कॉग्निजेबल ऑफेन्स जे जाला जो 307 लागला अटेम्प्ट टू मर्डर लागला सो कॉग्निजेबल ऑफेन्स जेन्ना कॉग्निजेबल ऑफेन्स आसता तेन्ना डायरेक्ट तेंच्यांनी अरेस्ट करूंक जाय आशिल्लें जेन्ना ते स्पॉटार गेले थलासा जे पार्किंग लॉट आसा त्या स्पॉटार गेले कंप्लेनंटाक घेवन पोलीस शिवोलीम आउटपोस्टाचे तांच्यांनी 2 जाणांक आयडेंटिफाय सुद्दां केले की हे 2 जाण म्हणून पूण ते कांय जालें ना ते ओपनली भोंवताले सो बेजिकली कितें जो हालचाल जाल्या ती सांजचीच जाल्या बेजिकली आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमचो SDO म्हापसा SDPO म्हापसा आमचो जिवा दळवी आनी बाकीच्यांनी जे आसा तांच्यांनी हेल्प केलो की तांचो FIR लॉन्च करून आनी अरेस्ट करपाक 2 जाणांक पूण हातूंत आनीक 6 जाण इनवॉल्व आसा जे व्हेरी क्रुशल म्हणजे हांकां समज बेगीन बेल मेळ्ळी ऑर चड व्हडलो इन्वेस्टिगेशन जालो ना जाल्यार ते 4 जाण जे कोण आसा जे ते म्हणटा की आनीक 6 जाण टोटल 6-7 जाण आशिल्ले ते इजिली एब्सकॉन्ड जावंक शकता ऑर खंय पळून वचून म्हणजे एब्सकॉन्ड जावंक शकता ऑर कितें तरी तांच्या भितर जावंक शकता आनी जो कंप्लेनंट आसा ताका अन्याय म्हणजे न्याय मेळचो ना ताजेर अन्याय जातलो सो हाजेर कितें तरी जावपा जाय कित्याक हें जें कितें जालां तें सारकें जावना कित्याक आमी म्हणटात अतिथी देवो भव जेन्ना गोंयान ट्युरिस्ट येता आमी तांकां बऱ्या भशेन वेलकम करूंक जाय जाल्यारूच आमचें ट्युरिजम वाडटलें पूण हे इन्सिडंट्स आसा ते डे बाय डे वाडत गेल्या आनी असल्यांनी गोंयाचें नांव वाट लागता जे आमचे CM सरान सुद्दां मातशें ताजेर भितर इनवॉल्व जावन कितें जालां एक्झॅक्टली तें पळोवंक जाय कित्याक हें आमच्या गोंयांक बरें न्हय कित्याक फायनली चडशे आमचे जे उत्पन्न आसा गोंयचें जे आमचे ट्युरिजम बेज आसा प्रत्येक जाण गोंयान येवंक सोदता ट्युरिजमा खातीर पूण जेन्ना अशें कितें घडटा तें नॅशनली सगळ्याक पावता जे बेजिकली जावपा जायना एज अ गोवन म्हाका दिसता हें जावपा जायना जाता इतले ट्युरिस्ट येवंक जाय नो डावट बऱ्या भशेन तांच्यांनी रावपा जाय कित्याक काही जाण मस्ती करता पूण अशें जावपा इन जनरल घेवंक जायना की बाबा हो ट्युरिस्ट हो घाटी कळ्ळें अशें हें जावपा जायना प्रत्येकाक फायनली आमी सगळे जाण इंडियन सो इंडियन जावं ऑर इंटरनॅशनल क्रावड जावं बरे भशेन तांकां वेलकम करूंक जाय आनी बरे भशेन ट्युरिजमाची वाड करपा जाय हें अशें जालें जाल्यार सामकी म्हाका फुडलें बरें दिसना जे फुडें कितें जातलें तें कित्याक डे बाय डे अशें कितें ना कितें घडत आसा सो हाजेर कितें तरी जावपा जाय